मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? गुड मॉर्निंग. म्हण रे चहा पडवून आणि निघाल आमची सकाळ सकाळ पुढे. ज्यांना तो हाय म्हणणार किंवा शिव हाय म्हणणार तुम्ही समजून घ्या की पडून चहा ना. काय जसा शिवरात्री आणि तुम्हा सगळ्यांक शिवरात्रीची खूप खूप शुभेच्छा. ऑलरेडी जातले माझं ब्लॉग येतले म्हणजे शिवरात्री जाले. सो आता आम्ही रेडी जाऊन भायर सरला वचपाक देवळा अभिषेक करपाक. ओके, सो हांगासर दोन आहा ते विद्यापीठ स्कुलार, एक आहा आनी फाटल्यान एक आसा. आता पयले भशेन अशें रश बी उरना न्ही शिना, की 2-3 कडेन अशें दवरला न्ही, सो बरें पडटा मातशें. सो डिवायड जाता. सो जस्ट रेडी जावन आमी भायर सरली. आमी न्हांवन बिवन आतां ब्रेकफास्ट बी कांय करूंक ना, कित्याक पयलीं अभिषेक करूंक जाय मागीर खावंक जाय. सो भायल्यान मागीर अर्बन अन्न आसा न्ही, टेंशन ना. सो अभिषेक करून चाय पिवन येतली आमी. सो आमी जस्ट आतां भायर सरला. 9 कितली जाली? 9 जाली. एक्चुली प्लॅन आसलेले 8 भायर सरपाचें, पण आतां पयलीं भशेन इतलें रश बी उरना न्ही. म्हणटा या म्हणटा सुशेगाद. न्हांवपाक म्हाका साडे न्हेसपाक टायम लागता ताका लागून. ओके, चला जाय तुमकां थंय लायन नाही. गुड नो. मातशी लायन आहा. तू ते पावती काड आनी सामान सगळें घे ते. या पावती थंय काड. पावती थंय काड. तिथे पडले ना. मृत्युंजय अनुग्रह नीलकंठाय शंभे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमः. भवानी शंकर मृत्युंजय महारुद्र देवताभ्यो नमः. दुग्धाभिषेक स्नान समर्पयामि. नमो नैदिष्टाय प्रियदोष्टाय महाकृष्टाय स्मरणदिष्टाय प्रियदोष्टाय महाक्षुदिखलिखत् माता भरललास नमः. क्षुदिष्टाय स्मररमिष्टाय जन्म नमो ऋषिष्टाय सिंधविष्टाय नमो नमः. सर्वस्मै ते तदमिति सर्वाय नमः. भल ऋषि विषयत्यो भवान्मा प्रबलतमसे तस्य वारे. शिवाय नमो नमः. शिवाय नमो नमः. शिवाय नमो नमः. नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव. म्हाका एक घे. वॉटरमेलन तू खा, हांव केळी खाता. जालें आमचे बरे भशेन न्ही. या चड आमकां अशें लायन रावपाक पडोंक ना. रोखडे जालें. सो आतां आमी येयला अर्बन अण्णा. आयज हें आसा खंय शाबुदाना वडा. सो मम्मीन घेतला शाबुदाना वडा, हांवें घेतला मसाला डोसा. पोया हांगा ट्राय करून म्हाका खूब लायक शाबुदाना वडा. आनी शिरा घेतला. पोया शाबुदाना वडा, शिरा खूब हा. 2 शिरा, 1 ओके. शाबुदाना वडा. शाबुदाना वडा टेस्टी हा. त्याला सांग शाबुदाना वडा चिकून घेऊन सांग. शाबुदाना खिचडी हांवें लास्ट टायम ट्राय केल्ले. बरें आसता. आयज वडाय बरें आहा. बरें अशें चड सॉफ्ट ना, बरें आहा. शिरा पळय कितले इल्ल्याने. शिरा खूब आहा. ते इल्ले आसता शिरा हांचेर खूब दिना. सांगला शिवण्णा. आयज ताका सांगलें हांवें भितर मातशें हें लाय म्हणून चटणी, आनी ताणें लायला हांगासर. दाखयता तुमकां. हें पळयात, हेका म्हणटा मसाला डोसा. हय का निशुनाथ? हय, हेका म्हणटा मसाला डोसा. भितर ताका ते लावूं ना जाल्यार काय कितें फायदो ना. बरो रावला पळय. पळय तरी बरें न्ही. चल आतां येयला आमी भाजी घेवपाक. घे पालक बरें आहा. आं राव ते मशरूम घेता. राव
स्टँड काढ स्टँड. सो झाले चा पिले भाजी बीन घेतले. भाजी ते मुळे बीन न्ही जे गांवठी असता पळय ते भाजी बऱ्या येता पण हे गांवठी न्ही आहे आणि ते भाजी बरं जायना म्हणून म्हटलं घेनाका म्हटलं ते मुळे इतले बंडल करून दवरला मुळे ते घेऊ बरं न्ही. हे ते बरं जायना भाजी शिवनात ते गांवठी आसूंक जाय जे लोकल बायला बी घेवन बसता पळय तेंच्यांनी सामकें रुचीक असता. आणि चडशी म्हाका आवडटा ते चिटकी भेंडे वांगी ते सगळे आहा काय घेवना. चिटकी घेवना मागीर ते वांगी बीन घेवना. ड्रमस्टीक घेतला का ड्रमस्टीक आवडटा. ड्रमस्टिकनी कट करून फ्रिजीन दवरले न्ही बरें यूज करूंक मेळटा. ओके जाले 10:30 जाली. ओके घरा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला घे रे लिंबू शरबत दर्शन लागला यो घे. सो ओदोळ पावली आमी. मागीर जेवणाची तयारी. आयज शिवरात्री स्पेशल सांगता तुमकां कितें तें. आनी ड्रमस्टीक हाडलेले हांवें. ड्रमस्टीक न्ही हांव अशें कट करून न्ही डब्यान घालून दवरता. म्हणजे केन्ना एक 4 काडून कितें भाजी नाल्यार कितें दाळ बी घालपाचें. हांवें खाला तेगे ड्रमस्टीक. म्हाका कमेंट करा ड्रमस्टीक हांवें खावप करा पण हांवें 1-2 खातले. म्हाका न्ही खावंकच दिसले सुकी सुंगटां आनी ड्रमस्टीक घालून एक सुक्का करूंक जाय. म्हाका खूब बरें लागता ड्रमस्टीक आनी सुके सुंगटां. आसूं एक दीस दाळ करतले. शिवनाथाक खूब आवडटा दाळ ते. आनी एक दीस हांव करतलें सुके सुंगटां आनी सांगो घालून सुका करतलें. म्हाका खूब आवडटा. ते आयले तेच बारीक बारीक कटी मागीर मशरूम हाडलेले मशरूम कट केले. कोथमीर सामकें कट करून दवरले. ओके आयज दाखयता शिवरात्री स्पेशल कितें आहा तें. व्हडलें स्पेशल कांय ना कांयच तुमकां रेसिपी शेअर करना की ऑलरेडी सगळं तुमकां रेसिपी शेअर केला जे आयज करता टायमगेर ते दाखयता तुमकां. सो हांगासर आसा मशरूम करी करता. पुरी करतले मागीर. आनी आयज करतले मणगणेक न्ही शिजोवन दवरला शाबुदाणा आनी चण्याची दाळ. आनी पुरी करतले न्ही पुरी वांगडा बटाट्याची भाजी. सो हेच मेन्यू आनी हे सगळे मेन्यू म्हाका जे लायक पळय तेच केला आयज. मशरूम करी पुरी भाजी आनी मणगणें खूब टॅप करूंक ना. कितें मणगणें न्ही आमगे 2 भशेन करतात. एक न्ही दूद घालून आनी एक नाल्लाचो रोस काडून. सो शिवनाथाक न्ही नाल्लाचो रोस काडून घातलेले आवडना. सो म्हटलें मम्मीक दूद घालून करया म्हटलें. सो तेच चालू आसा काम सगळें. न्हीद येवपाक लागला सारकें. सो हांव म्हटलें मम्मीक सगळें तिका चॉप करून दिलें हांवें. आतां हांव पुरी करता. पीठ घालूंक जाय म्हाका. ओके पुरी करता आनी लिंबू शरबत केला. तान लागता खूब तान लागता. उदीक पिवन सामकें पोट भरता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला भाजी बिजी जाल्ली आसा. मशरूम करी आनी पळयात गोड घातला. आनी शिवनाथाक न्ही खीर बीन न्ही अशें काजू बीन न्ही चड घालूंक जाय. सो काजू न्ही हांगा तुपान न्ही भाजून दवरला मातशें. आनी कांय बादाम बीन घालूंक ना. हें पळयात खतखतो आयिल्लें आसा. आतां हें घालता. सो हांगासर मणगणें रेडी. कोणा हेजी रेसिपी बीन जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. हांवें ऑलरेडी शेअर केला. तुमकां दिता हांव लिंक. बंद करूं गे. मम्मी हे करता पळय हे ते कितें कितें तुका खबर ना. पुरी हे खंय पुरी वदोळच्यान बसला लॅपटॉप घेवन खेळपाक. टेंपलासून आयलो मातशें स्टडी केलें ताणें लॅपटॉप लावन बसला. हांवें आसूं म्हटलें नाल्यार म्हाका वाज हाडटा तो. सो पुरी करतले पसंद करता. चड उबें रावन केल्यार पांय बी दुखता ताका लागून म्हटलें करून घेता मागीर फ्राय करता. अजून शिव येवंक ना अजून जेवपाक. शिव म्हणटा 2:30 जाली अजून जेवण रेडी जावंक ना. 10 पांय आहा. सॉरी 10 हात आहा. 10 पांय शिवता काल कितें हाडला दाखयता तुमकां. कितें हाडला मागीर कट करता. मँगो जस्ट थोडेशें हाडले ताणें. हाफ कील हाडले न्ही. टेस्ट करून पळया. 500 रुपया कितें डझन 200 रुपीज किलो. 200 रुपया किलो खंय. जस्ट ताणें म्हाका अशें हाडलें काल. एक कट केलें काल. स्वीट सामकें. सो आनी ताका हाडनाका म्हटलें इतलें बेगीन मातशें राव म्हटलें पण काल हाडलें. दोन काड वॉश करता. हांव कट करता राव. आई बसता. कितें करता रे. प्रेग्नन्सीन खंय मँगो खावपाचें चडूनी चडू खावंक जायना. कित्याक खबर आहा मँगोन चड कॅलरीज आसता. मोठो येता मागीर
पण आनी ताका लागून पण खावंक जाय पण मॉडरेट इल्ले इल्ले खावपाचें. पण काल आमी कट केले एक खाल्ले आमी पीस. आवय पोट भरले म्हजें अशें म्हणू शकता हांव. पोट भरले. काट एक करपले पळय पुरी दी 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 बरें आहा आनी वास सामको बरो आहा बरो आहा. ओके आता टॉक ना. सो बरें आहा बरें पिकलाई. सो 2 कडकी एक आसा तें आसूं फाल्यां शिवराक बी आसतना न्ही देंवना न्ही गळ्यांतल्यान दाळ तर हें आसलें न्ही ऑटोमॅटीक देंवता. मिरची 7 आहा तू चिकू तें चिकू मरते. आज दुसर सो हें कट करून पॅकेट पळोवया कशें आहा तें. शिव पळय थंय शिव जयंती खंय आयता आयज शिवाची जयंती आयज महाशिवरात्री शिव जयंती खंय पण शिव आनी फुडें ताका लागून तो शिव जेवंक बसला मम्मी पुरी वाजता. राव मँगो वयता राव. बियो जाय तुका बियो जाय रे. एक जागे मरते. पळय खाऊन पळय. आमचे महाशिवरात्री थाली पिकल कितें प्युअर वेज. प्युअर वेज आज कितें बोकरो मारू. प्युअर वेज म्हणटा. अरे आज वेजूच न्ही महाशिवरात्री कितें उलयता म्हण ना अर्थ नासलेले. पिकल आनी मणगणें मागीर हें बटाट्याची भाजी मशरूम करी शीत मागीर पुरी आनी मँगो. तू कशें वाडूंक जाय तू सांगता. तू कशें वाडूंक जाय आं आं खबर आहा तें पुरी ते आं मणगणें मणगणें भाजी आं मशरूम करी रायस पोळा न्ही रे पुरी. हांगासर हें हाडला कितें म्हणटा धारवड न्ही गे धारवड पेडा. हेजे फ्रेंडान एक गाडी घेतला क्रेटा घेतला तो शिवनाथाक हें दिला खावपाक. कोणा लायक हें म्हाका चड हें लायक ना पण एकूच खाता हांव पेन बरें फ्रेश आहा हें. ओके सो शिव जेवंक बसला आतां आमी जेवंक बसता सगळीं जाणां. सो हें आसा आमचें आयज महाशिवरात्री स्पेशल. टेस्टी जाला मणगणें लिंबू पाणी दिवपा याद ना तुका पळय पी आं तूं पिना कित्याक तूं पिना हांव पिता म्हाका ताण लागला. म्हाका दी रे हांगा पळय लिंबू पाणी पिवपाक कितलें हें झगडी दी रे म्हाका इल्लें दी रे. ए ऋत्वीक तूं उडय नाका सकल दी म्हाका इल्लें दी दिलें हांव म्हाका ऋत्विकान लिंबू पाणी. हांव जिवा बरी दिसलें. ते लिंबू हाडला पळय म्हाका दिसता मे म्हयन्या पर्यंत उरचें ना ते हे मार्चानूच सोंपतले. आतां फ्रायडे आमी वचपाचें म्हापसा शिवनाथ. फ्रायडे वयतले आमी म्हापसा थंय बारीक बारीक सामान जाय मागीर आनी आमकां वचूंक जावचें ना. आनी मागीर आनी खूब गरमी स्टार्ट आतां मातशें तरी आहा थंड भायर अशें इतलें गरमी ना अशें. सो पळोवया सकाळचे वयतले काय सांजचे वयतले काय खबर ना. आयज डेट खबर ना म्हाका. हय ओके सकाळचेच गेल्यार बरें आनी गर्दी बी नासना ताका लागून. 30 ना 29 ना लास्ट 2 तागे बड्डे. सो म्हटलें सकाळचेच या म्हापसा सांजचे न्ही गर्दी आसता आनी चड मागीर वत बीन चड आसता. सकाळचे बेगिना वयतली पळया. फ्रायडे स्कूल ना सकाळी संक या खंय म्हणजे खंयचो शॉप ओपन आसता पळया सकाळी संक सुमार. ओके आनी काय अशें व्लॉग करना हांव पुरो जालें जेता आनी उजरू पडटा हांव म्हटलें व्लॉग हांगाच एंड करता आनी कांय ना दाखोवपा सारकें. जालें आमचें महाशिवरात्री मणगणें खाता आनी वचून न्हिदता अशें ना. हय तो तूं न्हिदना तो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. म्हण सावकाच पुरी बिरी शिरकात गळ्यात. हय हो पळय हेजे नखरे सुरू यो रे बाय म्हण रे ती जायना रे मेळ्ळे यो रे लिंबू पाणी घेवन बसलो तो व्हडलो. चल दी बाय म्हण सांगा बेगिना म्हण. चला बाय. आयज न्ही एक बड्डे आसा ताका विश करता. ताचें नांव आसा साक्षी. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तू वन्स अगेन हॅपी बर्थडे साक्षी. यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय. Bye.